नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे रेवकार हांव गौरीश परबामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर. आडफोड्या बर्ज बाय रोमियो लेन प्रकरणातले मुखेल दुबावीत लुथरा भावांक म्हापशेच्या न्यायालयान सुनयल्या 12 दिसांच्या न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त. दोगांकूय धाडले कोलवाळ बंदखणीत. दिवचल लाखेरे वाठारात नेस्ले कंपनीच्या बसीचो जालो अपघात. ड्रायव्हरान बस मोकली आंब्याच्या झाडाक. ड्रायव्हरा सयत 7 कामगार जखमी. उपचारा खातीर दिवचलच्या हॉस्पिटलात दाखल. परवरे सांज चलयेचे लैंगीक अत्याचार जाल्या उपरांत शिक्षण खात्याक आयली जाख. बालरथ, स्कूल बशी आनी व्हॅन ड्रायव्हरांची सक्तीन करची पुलीस व्हेरिफिकेशन. शिक्षण संचालनालयाचो शाळांक निर्देश. फाटल्या 6 वर्सांच्या म्हादयचेर अजूनय कित्याक जाली ना प्रभावी सुनावणी. विजयाचो सरकाराक प्रश्न. प्रभावी सुनावणी केन्ना जाली सांगचे मुख्यमंत्र्यान विजयाचे सरकाराक आव्हान. काणकोण म्हालांतल्या प्रशासकीय इमारतीची जाल्या अवतिकाय. मंत्री रमेश तवडकार आनी उपजिल्लोधिकाऱ्यान प्रशासकीय इमारत दुरुस्त करून दिवची थळाव्यांची मागणी. उत्तर आणि दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायतीच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदा खातीर अर्ज भरपाक सुरवात. भाजप, काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डच्या उमेदवारांनी भरले अर्ज. मंगळारा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची नावां करतले जाहीर. आणि आता खबरो विस्तारांत. हडफोड्या बर्ज बाय रोमियो लेन प्रकरणातले मुखेल दुबावीत सौरभ आणि गौरव लुथराक म्हापशेच्या न्यायालयान 12 दिसांच्या न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायली. म्हापशा न्यायालयान तांकां 9 जानेर मेरेन न्यायालयीन बंदखण सुनायल्या. मजगतीं हडफोड्या प्रकरणाच्या चवकशे खातीर प्रदीप घाडी आमोणकर हणजूण पुलिशेंत सोमारा हजर जाले. ह्यान पयलीं आपणे अधिकाऱ्यांक ह्या विशीं सावध केल्ले अशें प्रदीप आमोणकर सांगता. आज जो कि इसमें गोवा फायर इंसिडेंट केस के अंदर में दोनों जो ब्रदर थे लूथरा ब्रदर्स, उनकी आज पुलिस रिमांड खत्म हो रही थी, जिसको कंक्लूड करते हुए आज उनको गोवा की मपूसा कोर्ट में पेश किया गया और यहाँ से उनको आज जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है. और जो कि इस केस के रिलेटेड ही ऑलरेडी आप लोगों की नॉलेज में है, मपोसा पुलिस स्टेशन में भी फॉर्जरी की FIR रजिस्टर हो गई है, जिसमें ऑलरेडी अजय गुप्ता जो इसके 3 ऑनर में से एक ऑनर है क्लब के, वो कस्टडी में है मपोसा पुलिस स्टेशन की, जिसमें फॉर्जरी और चिटिंग का केस चल रहा है. जहां पर ये पता चला था कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि जो ये क्लब चला रहे थे इनके पास कोई भी वैलिड ट्रेड लाइसेंस या फिर किसी प्रकार के कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, और जो एक्साइज का लाइसेंस लेने के लिए इन्होंने हेल्थ NOC लगाई थी वो भी फोर्स थी. तो उसके रिलेटेड एक FIR फ्रेश रजिस्टर हुई थी मपोसा पुलिस स्टेशन में, और उसी के इन्वेस्टिगेशन में अजय गुप्ता को अरेस्ट कर लिया है, जो कि ऑलरेडी जब ये यहाँ पर दोनों लूथरा ब्रदर्स फायर इंसिडेंट वाले केस के अंदर अभी कस्टडी में चल रहे थे, इस दौरान इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल मूव करी है फॉर द कनेक्शन विद द मपोसा पुलिस स्टेशन चीटिंग FIR, और जिसमें अभी ये पता चला है कि इंटरिम प्रोटेक्शन उनको ग्रांट कर दी थी, लेकिन जो कि कल उसकी आर्ग्यूमेंट्स हैं बेल के ऊपर, जो एंटीसिपेटरी बेल उन्होंने फाइल करी है उसको अपोज करने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं. और इवन इसमें सभी विक्टिम्स भी कल इसको अपोज करने के लिए गोवा पहुँच रहे हैं. The police were having police custody till today. They have sought for judicial custody, which apparently means that they have completed their investigation insofar as police custody is concerned. And now JC has been granted by the Learned Judicial Magistrate First Class till 9 January 2026. Sir, what about the bail? So far, they have not filed any application for bail. They were being given medicines in police custody, so the court has allowed us to give the prescription to the police, which in turn will be given to the jail authorities. The Honorable Court has also directed that medical should be done, and thereafter they should be taken in JC. सर, आज तुमकां अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर इन्क्वायरी खातीर हाडिल्लें. हय. नेमकें कितें कारण आशिल्लें?
न्ही कारण म्हणजे हांवें कंप्लेन केल्ली आनी हांवें सरकाराक पयलींच सांगिल्लें सगळ्यांक सांगिल्लें हांवें When that complaint you have filed? समवेर डिसेंबर 2023 हांवें कंप्लेन केली ती परत अशी ट्रेजेडी जावंक जायना. सो तुम्ही जशें म्हटलें की तुमची जी आनी वयली जी प्रॉपर्टी आसा तेतूनय खंय तरी तेंच्यांनी एनक्रोच केला आनी इल्लिगली बांदकाम केल्ली आसा ताचेर तुमी कंप्लेन घातल्या. वयर वयली आमची सेटलमेंट प्रॉपर्टी आहा थंय ताका हांवें 24 फ्लॅट दिल्ले. ओके. ताणें कितें केलां तें ओपन स्पेस आसा पळय ती ओपन स्पेसीचेर सगळ्या लोकांचो हक्क आसा. थंय हेणें दादागिरी करून थंय 2 बिल्डिंग्यो बांदल्या. एक स्विमींग पुलाच्या ऑपोजीट बांदल्या एक रिसेप्शनच्या फाटल्यान ओपन स्पेसीन बांदल्या. ती सध्या सबज्युडिस आहा. ताचेर अजून कोणाच एक्शन घेवंक ना. इल्लिगल टोटल इल्लिगल बांदून ताणें. ताचेरी कंप्लेन आहा तुमची. ताचेर कंप्लेन केल्या हांवें. सो अंजुना पुलीस स्टेशनारूच केला आज कंप्लेन. कितें जाता आज थंय 25 लोक गेले काकूत तांची अशी ट्रेजेडी परत थंय घडोवंक जायना. खरें म्हणजे वयले स्ट्रक्चरान मेजर इल्लिगॅलिटी जावन म्हणून तो तें हॉटेल चलता पळय तें हॉटेल चलोवपाचें ताबडतोब तेंच्यांनी बंद करूंक जाय. प्रायमरी फेसी दिश्टी पडटा तेजें इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन थंय म्हणून ताका तें चलोवंक दिवंक जायना तें बंद करूंक जाय ताबडतोब. दिवचलच्या लाखेरे वाठारात बस आंब्याच्या झाडाक आपटून ड्रायव्हरा सयत 7 कामगार जखमी जाले. अपघातात जखमी जाल्ल्या ड्रायव्हर आनी कामगारांचेर दिवचलच्या हॉस्पिटलात उपचार चालू आसात. पळयात पुराय बातमी. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हो अपघात सोमारा सांजे 4:15 वरांचेर लाखेरे वाठारात घडलो. GA 05T7527 ह्या नंबराची बस नेस्ले कंपनीच्या कामगारांक घेऊन माविंग्या कंपनी कडेन वताली. लाखेरेची देवती काडले उपरांत बस उजवे वटन वचून आंब्याच्या झाडाक आपटली. ह्या अपघातान ड्रायव्हरा सयत 7 कामगार जखमी जाले. ड्रायव्हर आनी कामगारांक उपचारा खातीर सध्या दिवचलच्या भलायकी केंद्रात दाखल केल्यात. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. आयज ही जवळ 4 कितल्यान टायम कितलो 4-4:30 सुमार ही बस एका नेस्ले कंपनीन डेली वयता. तर ते सगळ्या भुरग्यांक घेवन वयता कामगारांक. ती ड्रायव्हराचो कितें तरी तोल गेला काय न्हिदलाय म्हणून कळोंक ना म्हणटा तो डायरेक्ट हेवटेन ह्या शॉपान घुसला. त्या आंब्याक लागून तो उरला आनी भितून थोडे 10-15 भुरगे 8 काय कितले भुरगे आहले कित्याक आतां आमदारान सांगलां की 8 भुरगे आहा म्हणून. तितूंतले तांकां भुरग्यांक थोडे मातशें लागला ड्रायव्हराकूय लागला. सगळ्यांक वयल्या हॉस्पिटलान गेले. शेवटाचे वरच आसा इयर एंडींग म्हटलें काय ह्यो असल्यो गोश्टी आसता तेन्ना म्हाजो म्हणजे जनतेक एक हें आसा की तेंच्यांनी शेवटाचे वरस आयज 2 दीस उरल्या मातश्यो गाडयो बिडयो चलयतना सवकास चलोवच्यो आनी येणारे नव्या वर्सांतलो पयलो जो वीक आसा ते मातसो सवकास चलोवच्यो. सगळ्यांचो जीव सांबाळचो आनी स्वताचोय जीव सांबाळचो. नेस्ले कंपनीची कामगारांची बस दिवचलच्यान कंपनीन वयताली ना लाखेऱ्या हांगासर पावतकच ती बस एका आंब्याच्या झाडाचेर आपडलेले अवस्थेन असली थंय आतांच जाल्ली. आनी त्याच टायमार हांव मावळिंगेच्यान बिचोले येतालो. थंय 7 ते 8 जाण कामगार आसले भितर. सगळ्यांक मातशी किरकोळ जखम जाल्ली आसा. तशेंच ड्रायव्हर मातसो स्टेरींग हें जावन प्रेसान मातसो शिरकाल्लो. ताका भायर काडपाक स्थानिकांनी आनी आमी मातशी मदत केली आनी ताका भायर काडला सुखरूप आनी बरो आसा तो. ताका तशें व्हडलें लागोंक ना. हो सेल्फ एक्सिडंट कसो जाल्लो आसा म्हणजे कंट्रोल केलो ड्रायव्हर. पण आता ते इंजर्ड झाले ते काय सर तांकां बिचोले आरोग्य केंद्रांत व्हेला. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय हाणें सोमारा कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार हांची भेट घेतली. शिवकुमार आनी आपले नाते बरे आशिल्ल्यान सहजूच तांची भेट घेतली अशें विजय सरदेसाय हाणें सांगलें. तशेंच म्हादयच्या प्रश्नाचेर सरकार अजिबात गंभीर ना. 2019 वर्सा सावन म्हादय विशीं एकूय सुनावणी जाली ना. जर हे विशीं प्रभावी सुनावणी जाल्या जाल्यार ते मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट करचे अशें आव्हान विजय सरदेसायान केलां. हांगा कारवार आयिल्ले आनी ओवरनायट तांची स्टे हांगा ताज एक्झॉटिकान जाल्ली आनी म्हजी वळख ताचेर बरी आहा. म्हणून ताका हांव एक कर्टेसी विजीट हांवें मेळिल्लो. कर्टेसी विजीट जेन्ना 2 राजकारण्याचें जाता तेन्ना आमी हवामान डिस्कस करना आमी राजकारणच डिस्कस करतले. राजकारणांत खूब वस्तू आहा. एक म्हणल्यार गोंयांत मेन इशू म्हणटा तो म्हादयचो. आतां म्हादयच्या इशूचेर आमी कंटेम्प्ट पिटिशनां खूब घाल्या
आनी आमकां एसेंब्लीन आनी आमचे कमिटीन, ज्या कमिटीन हांवूय मेंबर आसा, थंय आमकां सांगतात की इफेक्टीव हियरींग 2019 एकूयदां जावंक ना. सो म्हाकाय एक खबर जाणा जावंक जाय आशिल्ली की खरें कितें पोझिशन आसा, हे कित्याक इफेक्टीव हियरींग जायना. 2019 आज मेरेन म्हणल्यार 6 वर्सां जालीं, 6 वर्सां सोंपलीं, पूण अजून मेरेन इफेक्टीव हियरींग जायना. आमी एक क्लॅरिफिकेशन पेटिशन म्हणून घालां, कर्नाटकानूय घालां, महाराष्ट्रानूय घालां, पूण ते क्लॅरिफिकेशन पेटिशनूय हियरिंगाक येना आनी SLP घालें ती येना. सो एक्च्युअल कितें खबर. आनी कर्नाटका इज डुईंग वॉट इट इज डुईंग, सो दे आर नॉट प्रेसिंग फॉर द हियरींग. पूण गोंयचो सरकार आनी गोंयचे आदवोगाद आनी गोंयची टीम हें कित्याक करना, ही म्हाका उत्सुकता आशिल्ली जाणा जावपाक. आज कळटा ते भशेन अशें की गोंयचे सरकार आनी गोंयची टीम इफेक्टीव हियरींग प्रेसूच करना म्हणून तें जायना. हें आज एक म्हाका कळ्ळां. आनी सरकारान ना जाल्यार सांगचें खरें इफेक्टीव हियरींग केन्नाच्यान जालां काय 2019 आज मेरेन. आय चॅलेंज द गव्हर्मेंट टू कम आउट क्लियर ऑन दीस. काणकोण म्हालांतल्या प्रशासकीय इमारतीबाबत इमारत जी आसा ती सामकी बाबत स्थितीत आसा. तशेंच ह्या इमारतीचो स्लॅब कोसळिल्ल्यान लोकांच्या सुरक्षेचो गंभीर प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. संबंधितान ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला अशें थळाव्यांचें म्हणणें. देखून मंत्री रमेश तवडकार आनी उपजिल्लोधिकारी प्रताप नायक गांवकर हाणें ह्यो इमारती बेगोबेग दुरुस्त करून दिवच्यो अशी मागणी थळावे करतात. काणकोण म्हालांतल्या प्रशासकीय इमारतीची अवतिकाय जाल्ली आसा. ह्या इमारतीत PWD कार्यालय, अबकारी कार्यालय, शेतकी कार्यालय आनी हेर कार्यालय आसा. मात ह्या इमारतीचो स्लॅब कोसळ्ळा. तशेंच वणटीक सगळ्यो वेऱ्यो गेल्ल्यान लोकांच्या सुरक्षेचो गंभीर प्रश्न उप्रासिल्लो आसा. इमारती लागसार कोयराचे ढीग वाडत आसा. घाणयाऱ्या उदकाक लागून डेंगू सयत हेर दुयेंसां पातळपाचे भिरांत थळाव्यांनी ह्या वेळार उक्तायली. देखून संबंधितांनी ह्या प्रकाराचेर लक्ष दिवन ही इमारत बेगोबेग दुरुस्त करून दिवची अशी मागणी थळावे करीत आसा. काणकोणच्या ह्या प्रशासकीय इमारती मुखार गोंय राज्याचो जेन्ना मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे आसलो त्या वेळार गोंयचे माजी मंत्री दिवंगत वासुपाई गांवकर आणि ही प्रशासकीय इमारत त्या वेळार बांदली. काणकोणचे दायज सांगपी एकमेव सरकारी इमारत. आयज ताजी परिस्थिती कोणाक जाय काय कोणाक नाका अशी जाला. एका जाग्यार ह्या प्रशासकीय इमारती भितर इरिगेशन डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, सर्वे डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मामलेदार ऑफिस, PWDची 4 विभागीय कार्यालयां, त्या शिवाय चायल्ड डेव्हलपमेंट, सर्वे डिपार्टमेंट ह्या सारकी सगळी डिपार्टमेंटाची ऑफिसां ह्या कार्यालयांत आसा. पूण परिस्थिती अत्यंत भयानक आसा. एका वाटेन ह्या बिल्डिंगेचो स्लॅब कोसळत आसा, दुसऱ्या सायडीक भितर सकल सबंद किडी पडल्यात.
ज्या जाग्यार डंपिंग जावन किडी आसात एका सायडीक PWD डिपार्टमेंटाची कितल्यो अशीच एक गाडयो ज्यो स्क्रॅप जावन त्या हेचेर स्क्रॅपाचेर व्हडली व्हडली झाडां जाल्ली आसात. ज्या जाग्यार PWD ऑफिस आहा, बिल्डींग डिपार्टमेंट आसा, ज्या बिल्डींग डिपार्टमेंटान ही कंप्लीट इमारत खरें म्हणजे सांबाळून दवरप. पूण म्हाका दिसना हांगा ह्या सबंद कार्यालयाक जवळ जवळ 200 परस जास्त प्रशासकीय अधिकारी आणि सर्वसामान्य नागरीक आणि हेर कामगार येतात. एका सायडीक डबकी जाल्ली आसा. हाकेच्या अंतराचेर 100 मिटराचेर हेल्थ ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिस आहा. आयज आमी म्हणटात बिल्डिंगेची स्टेबिलिटी आसपाक जाय. प्रत्येकाक सांगता बिल्डिंगेची स्टेबिलिटी आसप अत्यंत गरजेची. पूण ह्या बिल्डिंगेची स्टेबिलिटी कितें? ही बिल्डींग कितले तेंप जगतली? मुखारलो भाग व्यवस्थित कलर बिलर करून व्यवस्थित आसा, पूण फाटल्या भागान सबंद पडत आसा, स्लॅब पडत आसा. सकल नळाचो जो भाग आसा डंपिंग जावन त्या जाग्यार अक्षरशः किडी पडला. सबंद व्हिडिओ भितर तुमकां हें दिश्टी पडटा. गोमंतक TV खातीर सोयरू कुमार. उत्तर आणि दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायतीच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदा खातीर उमेदवारांनी अर्ज भरपाक सुरवात केल्या. आयतारा भाजपान अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदा खातीर आपल्या उमेदवारांची नावां जाहीर केल्ली. सोमारा भाजपाचे उमेदवार तसेच काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या उमेदवारांनी अर्ज भरले. मंगळारा 30 डिसेंबराक अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची नावां जाहीर करतले. उत्तर आणि दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायतीच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदा खातीर उमेदवारांनी अर्ज भरल्यात. उत्तर गोंय जिल्हा पंचायत अध्यक्ष पदा खातीर रेश्मा बांदोडकार आणि उपाध्यक्ष पदा खातीर नामदेव च्यारी हाणें अर्ज दाखल केल्या. तशेंच दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायत अध्यक्ष पदा खातीर भाजपाचो सिद्धार्थ गावस देसाय आणि उपाध्यक्ष पदा खातीर अंजली वेळीप हांणी अर्ज भरलो. आयज आमी नॉमिनेशन फायल केल्या. भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन श्री माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी आणि भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री दामोबाई नायक तशेंच तानावडे सर आणि आमचे लाडके आमदार श्री केदारबाई नायक एका मनाकाळजानसून धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरून म्हाका ही तिकेट दिली आणि एज अ अध्यक्ष म्हणून म्हाका हे पद दिले बद्दल हांव तेंचे चडांत चड आभारी आसा. आयज जे आमकां संदी दिल्या त्या बद्दल हांव आमच्या भाजपाची जी कोर टीम आसा तेतून सगळे ऑफिस बेरर आमचे दामोजी तशेंच आमचे मुख्यमंत्री, आमचे मंत्री विश्वजीत राणे, तशेंच आमची दिव्या भाभी तेंचे, तशेंच आमचे त्या पंचायतीचे सगळे सरपंच, खास करून आमचे दुसरे पंचायतीचे सरपंच देवानंद परब, आमचे विनोद सिंधेबाई आणि आमचे जे सगळे बाकीचे पंच मेंबर आणि सगळे आसा तशेंच आमचे कार्यकर्ते तांकां हांव सगळ्यांत पयलीं धन्यवाद दिता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी आमकां आमचेर जो विश्वास दवरलो आणि त्या विश्वास दवरून आमकां जे बहुमतान निवडून दिले त्या बद्दल हांव तेंचे मना काळजांतल्यान खूब खूब उपकारी आसा. आणि आयज आमकां जी उपाध्यक्षाची जी संधी त्यांच्या सगळ्या प्रयत्नांक अथक प्रयत्नाक लागून मेळ्ळ्या. पक्षाचे अध्यक्ष पदा खातीर आमचे सिद्धार्थ गांवस शेडून निवडून आयिल्ले जिल्हा परिषद मेंबर हेणें नॉमिनेशन फॉर्म भरलेलें आसा. आनी दुसरी आमची अंजली बार्शी मतदारसंघातून निवडून आयली ती उपाध्यक्ष पदा खातीर अंजली वेळीपाक फॉर्म भरलेलें आसा. सादारण आमचे कडेन 15 जाणांची संख्याबळ आसा. 2 MGP, 11 भारतीय जनता पक्षाचे आणि 2 इंडिपेंडंट, म्हणजे एक आमचो बाब जल्मी आहा आणि मर्सियाना आमची कुट्टाळीची वाद ही आमची आसा. म्हणजे टोटल आमचे 15 जिल्हा परिषद मेंबर जातात. दुसरे वटेन दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायत अध्यक्षपदा खातीर काँग्रेसीची लुइजा रॉड्रिगीज आणि उपाध्यक्षपदा खातीर गोवा फॉरवर्डाची इनासिना पिंटो हांणी सोमारा अर्ज भरले. मंगळारा 30 डिसेंबराक अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष हांची नावां जाहीर करतले अशें कळटा. नॉमिनेशन फायल करूं आमचे बाय लुइजा ZP मेंबर बेनावले, तशेंच आमचे वायस चेअरमॅन बाय इनासिना पिंटो जे गोवा फॉरवर्डाचे. So we have filed, even though it is a democratic process, even though we are less numbers, आमचे 9 आहे out of 25. But it is not that we will give a cakewalk for BJP. So we will file, even though we are 9 in numbers. For the forthcoming
election to the post of Adhyaksha and Upadhyaksha of South Goa ZP. We have received nominations as under. For Adhyaksha, we have received total 3 nominations. In respect of Sri Siddharth Gaunch Desai of 20 Sheldam, we have received 2 nominations. And in respect of Luisa Rodriguez of 12 Benaulim, we have received 1 nomination. For the post of Upadhyaksha, also we have received 3 nominations. In respect of Anjali Arjun Vedip of 12 Barsam, we have received 2 nominations. And in respect of Inasina Luis Pinto of 8 Raya, we have received 1 nomination. So elections will be held tomorrow at 12:45 p.m. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. चिमला युनिटी मॉल प्रकल्पा आड सुरू आशिल्ल्या उपोशणा विशीं प्रतिक्रिया दिवपाक जिल्लो पंचायत वांगडी गौरी कामत हाणें न्हयकार दिलो. ह्या विशीं आपणें अभ्यास करूंक ना. अभ्यास केल्या उपरांत ह्या प्रकरणाचेर आपूण उलयतली अशें गौरी कामत हाणें सांगलें. बहुसंख्य लोकांच्या वाटेन आपूण उबी रावतली अशें तिचें म्हणणें आसा. तशेंच ह्या विशीं आपूण मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करतली अशें गौरी कामत हाणें स्पश्ट केलां. आतांच हांव जाला हांव पयलीं विशय समजून घेता कितें तो आमचे CM आनी हाजे कडेन उलयता आनी मागीर हांव वतलें. बट हो आतां विशय केन्नाच्यान चालू आहा म्हणल्यार तुमच्या नदरेक काय खबर ना? म्हाका खबर आशिल्लें पण हांवें डीप स्टडी करूं नाशिल्लो ताजेर. सो ताज्या नंतर आतां हांव एक्चुली आयज म्हजो संदेश आसा ताज्या बरोबर आमी वचपाचें ठरयल्लें. म्हाका खबर ना आतां कितें जालां कारण तोय नाशिल्लो संदेश. सो आतां तुमी वचून मेळटले तांकां जे प्रोटेस्ट करतात गांवकार? तुमी लोकां वांगडा आसतले काय सरकारा वांगडा आसतले? हांव ज्या जाग्यार मेजॉरिटी लोक आसा थंय आसतलें. पूण मेजॉरिटी आतां लोक थंयसर प्रोटेस्ट करतात. मेजॉरिटी ना न्ही थंय सगळे थोडे एक ग्रूप ऑफ पीपल आसा थंय. सो हांव ते तांकांय वचून मेळटलें. हांव ना म्हणना तांकांय वचून मेळटलें. सो तू युनिटी मॉलाक तुमचो हयकार आहा काय न्हयकार आसा? दॅट इज अ गव्हर्मेंट डिसिजन. म्हजें डिसिजन न्ही तें. तुमचें मत कितें काय? तुम्ही आता निवडून येयला थंयसर? नो कमेंट सद्या. ना तुम्ही निवडून येयला न्ही थंयसर? हय पण आय हॅव टू टॉक टू माय अथॉरिटीज ऑल्सो. दोन्ही वाटांनी म्हाका पळोवचें पडटलें कितें. सो तुम्ही CM कडेन तांकां व्हरतले घेवन? व्हरतलें न्ही. हांव CM कडेन पयलीं डिस्कस करतलें कितें. सोमारा फोंडा नगरपालिकेची म्हयन्याळी बसका जाली. ह्या बसकेक नोकर भरती, कोयर प्रकल्पा कडेन जावपी रस्तो हॉटमिक्स करप आनी हेर बऱ्याच विशयांचेर चर्चा जाली अशी माहिती फोंडा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष विरेंद्र ढवळीकरान दिल्या. स्पेशल मिटींग जाली तेन्ना आमचो केरिया जो प्लांट आसा केरिया थंय आमकां रस्त्याची सामकी गरज आशिल्ली. तेन्ना आमी डिविजन 18 ऑलरेडी तें काम आमी हें केल्लो. तो प्रोसेस जाता म्हणल्यार मातसो टायम जातलो. तेका लागून आमी आमच्या म्युन्सिपालिटी कडच्यान तो रस्तो करपाचो थरयला आनी तेजो एस्टिमेट 1.4 CR सुमार आसा. आनी दुसरें म्हणजे आमचें सोपो आतां जानेवारीक तेजो 3 तारखेक जाता तेजो कंप्लीट जाता. तेन्ना आमी आतां तेका मार्चाक परत टेंडर करतले म्हणून आसा तेका आमी एक्सटेंशन दिवपाचें थरयना 3 म्हयने. परत पालिका बाजार जे आमचे फावंडेशन स्टोन आमचो UD मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे सर फाटीं 2 म्हयन्या पयलीं फावंडेशन स्टोन बीन घालून गेल्ले. तेज्या वेळार आतां ते अजून तेका आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक वर्क ऑर्डर इश्यू जावना. तेणी सांगलां की आपले इश्यू जाले नंतर आपण रोखडें काम सुरवात करतलो पालिका बाजाराची. ते पालिका बाजारांत जे आतां जे वेंडर्स बसता तांकां रिलोकेट करपाक जाय, दुसरे कडेन हें करपाक. ताका लागून आमकां जागो आयडेंटिफाय करपाक जाय. तेन्ना आमी एक जागो पळयल्लो आसा थंय एप्रोच रोड जो आसा त्या सायडीच्यान एक व्हडलो जागो आसा तो आमी पळोवन घेतलेलो आसा. आतां परत एकदां आमी तेंचे तो कोण ओनर आसा ताका आपोवन तेजें जें कितें भाडें कितें आसतलें तें तेजे कडेन उलोवन परत फुडले मिटिंगेक आमी तें घालून मुखार आमी तांकांय बीन स्ट्रीट वेंडराक बाकीचे पालिका जे वेंडर्स आसा भितर ते मॅक्झिमम आमचे वेजिटेबल वेंडर्स आसा मसाला बी ते तांकां आमी थंय शिफ्ट करपाचे मागीर मुखार आमी हें करतले प्रोसेस जो कितें आसा. सादारण कितले आसतले ते? सादारण म्हाका दिसता कमीत कमी 100 वेंडर्स आसपाक जाय आसता. आनी आमी 2 व्हेहिकल घेवपाचें थरयल्या. एक म्हणटा ते आमचे गार्बेज कॉम्पॅक्टर जो आमचे कडेन नाशिल्ली व्हडलो व्हेहिकल तो आमी एक टाटा किंवा दुसरे कंपनीचो घेवपाचें थरयल्या. 2 आमची गार्बेज कलेक्शनां ल्हान व्हेहिकल जी टाटा एस सारकी आसता पळय तशें व्हेहिकल त्यो घेवपाक थरयला. आनी आमचो एक हेजे
म्हाजे घराचे इम्प्लिमेंट ताका लागून आमी हें केलें तेन्ना आमी फूल तो कितें क्रायटेरिया तेंचो कितें आसा गायडलायन्स कितें आसा ते आमकां नेक्स्ट मिटिंगेक ते आमकां चीफ ऑफिसर जावं आनी कोण हे करतलो कितें गायडलायन्स. परवरे सांत चलयेचे लैंगिक अत्याचार जाले उपरांत आता शिक्षण खात्याक जाग आयली. राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण बालरथ तशेंच शाळेच्या भुरग्यांक व्हरपी हेर खाजगी वाहनांच्या ड्रायव्हरांची सक्तीन पुलीस तपासणी करपाचे निर्देश शिक्षण संचालनालयान सगळ्या शाळांक दिल्यात. परवरी एका शाळेतल्या 6 वर्साच्या चलयेच्या स्कूल बसीत विनयभंग झाल्याची घडणूक मुखार आयिल्ली. या प्रकरणात परवरी पोलिसांनी दुबावित आरोपी अल्ला बक्ष सय्यदाबादे उर्फ बक्षी ह्या 46 वर्साच्या दादल्याक अटक केली. ते उपरांत घर खाली करपा खातीर सुकूर पंचायतीन दुबाविताक नोटीस काडिल्ली. हे सगळे जाले उपरांत आता निमणे शिक्षण खात्याक जाग आयल्या. राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाण बालरथ, स्कूल बशी आणि व्हॅन ड्रायव्हरांचे सक्तीन पुलीस व्हेरिफिकेशन करचे असे निर्देश शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी सरकारी अनुदानित आणि बिगर अनुदानित शाळेंच्या सगळ्या मुखेल्यांक दिल्यात. फाटल्या आठवड्यान परवरी हांगासर एका सांत चलयेचेर लैंगीक अत्याचार जाल्या उपरांत आतां खंय तरी शिक्षण खात्याक आतां जाग येयलेल्याची आमकां दिश्टी पडटा. राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाच्या मार्गदर्शना खाला सद्या जे आसा ते आतां निर्देश काडलेले आसा. जे बालरथ आसतली किंवा म्हणजे भुरग्यांक जी पावोवपाक स्कूल बस आसतली किंवा तेच बरोबर व्हॅन जे व्हॅन चलोवपी जे ड्रायव्हर आसतले तांचे खातीर खंय तरी आतां पुलिसांक जे आसा ते व्हेरिफिकेशन पुलिसांनी व्हेरिफिकेशन बेगिनात बेगीन करचे ड्रायव्हर्सांचे असो जर निर्देश जो आसा तो सद्या आतां शिक्षण खात्यान जो आसा तो काडलेलो आसा. जाल्यार बेगिनाच बेगीन पुलीस व्हेरिफिकेशन ह्या ड्रायव्हर्सांचे जावपाक जाय असो जो आदेश जो आसा तो सद्या शिक्षण खात्यान काडलेलो आसा. जाल्यार हाचेर सगळ्यांनी लक्ष दिवपाक जाय. कारण म्हटल्यार फाटल्याच विकान जर आमी पळयलें जाल्यार खंय तरी एका सांत चलयेचेर लैंगीक अत्याचार जालेलेचे आमकां कळटा. जाल्यार पुलिसांनी बेगिनाच बेगीन ह्या म्हणजे बालरथ आसतले किंवा बस प्रायवेट बसीन जे भुरग्यांक पावयतात तांचे ड्रायव्हर आसतले किंवा व्हॅन चलोवपी जे ड्रायव्हर आसा तांचे जे आसा ते व्हेरिफिकेशन जाल्लेले आसा काय ना हाचेर पुलिसांनी लक्ष दिवपाक जाय आनी जावंक ना जाल्यार ते बेगिनाच बेगीन करपाचे जे आसा ते निर्देश सद्या काडलेले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. ह्या आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.